प्रितीच्या बाबणेन तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाची 13वी चीट 54 to 58 पर्यंत. आनी आमी कितें वाचलां ह्या 13वी चिटीन की जेजू आपल्या शिसांक शिकोवन दिता आनी शिकोवन दिल्या उपरांत तो आपल्या नाझरेत गांवांत वता जिचोर तो ल्हानथान व्हडलो जाल्लो. आनी जेन्ना तो नाझरेत गांवांत वता थंयचो लोक आयकता की जेजून इतल्यो वस्तू केल्यात, बऱ्यो वस्तू केल्यात, पिकोवणी केल्यात. कित्याक जेजू नाझरेत गांवांतल्यान भायर गेल्लो, गालिल्ल्यान गेल्लो आनी थंयचो कितल्यो अजाबीच्यो वस्तू केल्यो ताणें, पिकोवण्यो, मिलाग्री. आनी ह्या आपल्या लोकांक ताणें कितें केल्लें तें आयकल्लें. आनी कितें घडटा, तो आपलो देव मंदिरान वता आनी थंयसर तांकां शिकोवन दिता. पूण तो लोक जेजूचेर भावार्थ धरिना. ते कितें म्हणटात, ही जानवाय आनी विजमितां करची पदवी हाका खंयची? हो थेवाचो पूत न्हय? मारियाम म्हणटात ती ताजी आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे, सिमांव आनी जुदास ताचे भाव न्हय? अशें ते म्हणटात. आनी खरेंच म्हणटात भाव भयणीं, जेजू जावन आसलो देवाचो पूत. तो देवाचो पूत. आनी जो लोक नाझरेत गांवांत आसलो आनी ताका ल्हानथान व्हड जाता तो पळयल्लो, त्या लोकांनी जेजू केन्नाच एक प्रवादी म्हणून केन्नाच मानूंक नासलो. तो देवाचो पूत आसलो. मोरीच्या कुसव्यान जाल्लो तो, पूण खरेंच तो देवाचो पूत. पूण कितेंच वाडटा, जेन्ना हो लोक अशें म्हणून म्हणटा जेजूक, ताका नाकारता, जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान ना. आनी भाव भयणीनो, खरेंच अशें जाता. जेन्ना आमी एका मनशाक जो खरेंच देवाच्या मोगान पडटा, जेजूच्या मोगान पडटा, जेजूचें उतर परगट करता, तेन्ना जो लोक ताका वखतात ताचे पयलीं तो म्हणटा आमी जाणा त्या मनशाक, आमी जाणा तो कसलो मनीस. तो हाचो पूत, ताजो पूत, ताजी आवय आमी जाणा, ताजो बाय आमी जाणा, ताजी भाव भयणां आमी जाणा, आनी वय आमी जाणो. पूण जेन्ना आमी देवाचीं भुरगीं जाता, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ जाता, तेन्ना आमी जाता देवाचीं भुरगीं. आमी आतां फकत आमचे पांय मांयचीं भुरगीं जायना, आमी जाता देवाचीं भुरगीं. आनी जेन्ना आमी देवाचीं भुरगीं जाता, आतां आमकां देवाची जानवाय मेवता. पवित्र आत्मा आमचे भितर येवन आमकां शिकोवन दिता आनी आमी आतां आमचो संबंद देवाशी घट जाता. भाव भयणीनो, आयजूय तेंच जाता. जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकता, ताजें नियाल करता, तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा, तेन्ना खरेंच आमी एके भाशेन प्रवादी जाता. कित्याक प्रवादीक जावन असो असलो मनीस जो देवाचें उतर उलयता. आनी आमकां जेजून सांगलां मातवेचे 28 चिटीन 18 ते 20 पर्यंत म्हणटा तुमी वसात आनी शिवर्तमान परगट करा. आनी भाव भयणीनो, जो मनीस, जो बायल जेजूचेर भावार्थ दवरतात, तांकां जावन आसा हें काम सगल्या कडेन देवाचें उतर परगट करपाक. आनी देखून आमी जेन्ना जेजूचे पाटलावदार जाता, आमी जाता प्रवादी. आनी खरेंच म्हणल्यार जेन्ना आमी प्रवादी जाता, आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या लोकां मदें, आमच्या फॅमिली मदें लोक आमकां एक प्रवादी म्हणून मानचे ना. कित्याक ती जाणून आमी कसले मनीस ते, कसली बायल ती. आमी जेजूक मेवच्या पयलीं, जेजूची ओळख मेवच्या पयलीं आमी केन्नाच आमचें जिवीत बदलोंक नासलें. पूण जेन्ना जेजूची ओळख जाली, देवाचें उतर शिकोवन आमकां मेवली, आमी पवित्र आत्म्या वरवीं काम करता आतां, आमी दुसरींच जाता, आमी जेजूंची भुरगीं जाता. आनी देखून आमची फामील, आमची कुटूंब, आमचो लोक जो आमकां वखता, तो आमकां केन्नाच तो मान दिना, केन्नाच आमकां प्रवादी भाशेन आमकां केन्नाच तो कितें म्हणटात तें तो वालोर दिना. आनी देखून जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो, जेजू जावन आसा देवाचो पूत, आनी आपल्या लोकांनी जेजूक मान दिवना. आनी तें आयजूय घडटा. आनी
जेन्ना आमकां हें सजमता हें सजमता की जेन्ना आमी देवाचें काम करतले आमकां कोण मान दिवचो ना पूण आमकां फकत त्रास दितलो आमकां नाकारतलो तेन्ना जेजूक जाला म्हणून आमकां घडटलें म्हणून आमी आतां केन्नाच उदास जायना आमी केन्नाच आमची देवाची वाट सोडून जेजूची वाट सोडून आमच्या फामिली कडेन आनी हाज्या संवसारा कडल्यान पाटी वचना पूण आमी एक पाट जेजूची पाटलावदार जाता आमी जेजूच्या मोगान पडोन ताचें उतर शिकोवन दुसऱ्यांक हें देवाचें उतर पुरगट करता आनी खरेंच आमी प्रवादी जाता आयज एक एकेरीत भाशेन ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाल करुया आनी आमी जेजूक सांगुया जेजू हांव तुजो प्रवादी आनी हांव तुजें उतर पुरगट करतलो आनी कोणीय येवं म्हजे विरुद्ध कोणीय म्हज्या आड येवं हांव सदांच तुजें उतर म्हज्या उतरांनी आनी म्हज्या कोन्यांनी हांव पातलोलो तुमकां आयज भाव भयणीनो तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा